Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. संस्कृती दायज सांभाळपी पेडणे कला आणि निसर्ग जतनायेच्या मळार पेडण्यास सदांच फुडें. मात फाटल्या कांय वर्सांत पेडण्या जावपी उदरगत खंय संस्कृतीच्या आड येता. मोपा विमानतळाच्या कुशीक सनबर्न पार्टी येता म्हूण बोवाळ. सनबर्न पेडण्यात आयल्यार पेडण्याची अस्मिताय सोंपतली म्हूण थळावे उलयतात. ते पार्टीन कितें कितें जाता हे फाटल्या कितल्याशाच सनबर्नाक सगळ्या लोकांक तो अनुभव आसा आणि हो अनुभव आणि ही घाण जी आसा ती आमच्या पेडण्या सारक्या बारीक गांवांत पावची न्ही. आणि आमच्या गांवांतले जे भुरगे अजून जांकां थोडेफार जांकां अजून ते अलिप्त आहा आपल्या ह्या इलिगल एक्टिविटीज पासून तातूंत मागीर ड्रग्स म्हणा आल्कोहोल म्हणा बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज म्हणा तर ह्या संदर्भात आमी जागरूक एक नागरीक म्हणून आमचो हेका संपूर्णपणे विरोध आसतलो. मजगती कळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा मोपाचेर कांय साधन सुविधा ना. थंय रावतलो जाल्यार हॉटेल रेस्टॉरंट ना. थंय सनबर्न पार्टी नाका. Is a event which normally happens on the beach area. Now if they want to shift it to Mopa, which is next to the airport, there is no infrastructure there. Infrastructure म्हणजे restaurants, infrastructure म्हणजे guest house, infrastructure म्हणजे hotels within the closest vicinity. It is going to become the same like what they were having in Pune. असं काय ना सनबर्न सगळे वतानूच आसतले. म्हणजे तू वतान सगळं घोडयोन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना तुम्ही पयला आसतले. हांव पयरूच येयला थिंगासून म्हाका एकूय दिसोंक ना. म्हाका चाव पिवंक जाल्ली एकूय मेळोंक ना रेस्टॉरंट. सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना एक नायट लायफ ना एक कांयच वस्तू ना जाल्यार थिंगा सनबर्न करून व्हरतली. आमदार डिलायला लोबो म्हणटा कळंगूट हणजुणे खूब लोक सनबर्नाचेर निंबून आसात. कोले धाकटी धाकटी बिझनेस करताले कोण भजी भाजताले कोण आनी कितें करता धाकटी धाकटी स्टॉलां आसली. स्टॉलाक न्हू आमची जितली हॉटेलां आहा हॉटेलांनी ती फूल जाताली बिकॉज ऑफ दीस इव्हेंट. जितले टॅक्सीवाल्यांक आमचे बिझनेस येताले. सो यू हॅव टू सी इट ऑन फ्रॉम बोथ दी एंगल्स. आनी अजूनय कांय आय एम नॉट शुअर थोडं कोण हांवें आयकलां ते मोपाच वयता म्हणून. सो आय होप एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.